केलो काय ना तो येऊन समज झाला नाही तर झाला तो आपल्याला थोडे थोडे सेक्युरिटी नाच म्हणजे आहे ना आपल्याला आहे ना ते बँकेचे सगळ्या मेंबर्सांक आपयले मॅनेजर आपयले आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिले बाबा ज्या ज्या बँकेन ते मेन बँक आसा ते कंपल्सरी हे जाय आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा खातीर आमच्या खुबशे बरे केसीस आमचे डिटेक्ट जाल्ले आसा तशेंच हांव बाकीच्यांक हांव वयता थंय सांगता पंचायतीक सांगता आमचे बरे लोक आसा तांकांय सांगता की बाबा तुमी सीसीटीव्ही लायात सीसीटीव्ही कॅमेरात आमकां आतां पयलीं एक एक्सिडेंट जालो अजून कॅमेरा ना सीसीटीव्ही कॅमेरा इज मोस्ट आतां ऑनलायन क्रायम जाता क्रायम कितें सायबर फ्रॉड जाता जाणटे मनीस आसता सिनियर सिटीजन आसता तांकां बाळा कांय खबर आसना बाबा पयशे आपले बँकेन जमा पयशे आसता ती सडनली नाच जाता हार्ड मनी आसता ते कळत आसता कोण बँक तुका फोन करतलो कोण फ्रेंड फोन करतलो तो तुमकां कितें सांगतलो हें दा मार हें दा तुमकां फायदो आसतलो सेक्स्टॉर्शन जाता सेक्स्टॉर्शन म्हणजे तुमकां एक चली फोन करतली ते चडशे ते यंगस्टरांक जाता सो ताका बरी पडूं नये ते तुमकां फोन करतले हें करतले हें बाकीचे तुमकां बाकीचे हें करतले आतां मेन कारण कितें तुमकां सांगता जेन्ना तुमच्या बॉक्सार खंयचे पयशे वयता नाच जाता मॅसेज येता तुमकां तूं म्हणटा आतां आपूण 21,000 काडटा आसतना आपल्याक मॅसेज येयली अरे बाबा तूं फॉलोवींग अमावंट हॅज बीन क्रेडिटेड फ्रॉम युअर डेबिटेड फ्रॉम युअर घालता डेबिटेड फ्रॉम युअर अकाउंट तुमी म्हणटा की सो ताका लागून आमी जर तशें जालें आमी कितें करपाचें तुमकां खबर आसा तुमकां जर तुमकां कळ्ळें तर तुमचे बँकेतले पयशे गेले सडनली तूं म्हणटा आपल्या पयशे काडून वचत ना आपूण काडूच ना पयलीं कितें करपाचें तुमकां खबर आसा पळय हो नंबर आसा 1930 डायल केलो म्हणटकीर कितें जाता पयशे तुमी सांगपाचें बाबा हे पयशे आमी काडूच ना आपले अकावंटांतल्यान पयशे नाच जाले जाल्यार 193 फोन करपाचो आनी तो ब्लॉक करपाचो तशें केलें म्हणटकीर कितें जाता तुजे पयशे आसा पळय न्हू तुजे पयशे कोण तरी व्हरता डायरेक्ट ते पयशे हाका येना सुनिलाक येवचे ना फ्रॉस्टर आसा पळय न्हू तो आसतलो तो खंय वेस्ट बेंगॉल आसतलो दिल्ली आसतलो बिहार आसतलो ते पयशे वयतात ते फेज वायज वयता तेजे लॉबी आसतात ते हांगसरले पयशे हांगा वयता थंयच्यान थंयच्यान वयता मागीर तो खंय तरी काडटा पयशे ते पयशे ब्लॉक जावपा खातीर 1930 हो डायल करून न्हू ते पयशे खंय तरी मदीं उरता फ्रीज जाता अमावंट फ्रीज जाता अकावंट फ्रीज जाता आनी फ्रीज जाल्ल्या कारणान ते मागीर आमी इन्वेस्टिगेट करून ते पयशे परतून हाडूंक मेळटा आमी हांगासर हिंदू रक्षा समिती म्हणून हांगासर आमकां एका फोंडा पुलीस स्टेशनाक FBI निवेदन दिवपाक आयिल्लें आनी हांगासर आमी तें निवेदन दिलें ताणें हांगासर सायबर क्रायमाच्यो बाकीच्यो गोश्टी आनी हेजें कितें कॉम्बिंग ऑपरेशन सगळ्यो गोश्टी कितें हांगासर घडटात पयर एक इन्सिडंट पयल्या बाजारांत जालो ताज्या बाबतींतूय आमी तांकां सांगलें आनी ज्यो कितें हांगासर पेहलगामाक हें जाला एटॅक जाला ताज्या बद्दलूय आमी हांगासर तांकां इन्फॉर्मेशन सांगलें उलयलें आनी सगळ्यो हांगासर कितें ज्यो घडामोडी घडटात ताज्या बाबतींत सायबर क्रायमा बद्दल कितें सांगलें तुका सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमकां म्हायती दिली ताणें की पयलीं हांगासर तुमी ज्यो कितें तुमकां मॅसेजीस येतात ताजेर मातसो विचार करात आनी जास्त करून तुगेल्या पयशे ते फ्रॉड करतात ते पयशे ते पयलीं स्टेप बाय स्टेप व्हरता म्हणून ते ब्लॉक करपा खातीर तुमी 1930 पयलीं 1930 हेजेर फोन करप त्या कारणान तो हें ब्लॉक जातलो तुमगेलो पयशे वचपाचे ब्लॉक जातले आनी तेजेर आमी इन्क्वायरी करून तुमगेले ते पयशे परतून हाडूंक शकतात पूण पयलीं तुमी आमकां हें रोखडेंच ब्लॉक करून आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय पुलीस स्टेशनार हें तुमी जर काम केलें जाल्यार आमकांय बरें पडटलें आनी तुमकांय बरें पडटलें हें ताणें हांगासर आमकां क्लियर केल्लें आसा 100 डायल आतां बंद जाला आनी खंयचो नंबर डायल कर म्हणलें डायल बंद जालो जाल्यार मागीर दुसरें 112 अशें कांयच ताणें सांगूं ना पूण आमी डायरेक्ट येवन मेळूं शकतात मागीर पर्सनली येवन मागीर उलोवन तांकां तांचे कडल्यान कितें आसा तें आमी घेवंक शकतात आमी फोंडा पुलीस स्थानकाचेर आहा जे जाग्यार आज फोंडा PI जो आहा पुलीस निरीक्षक तेणी आयज हांगा जे ज्येश्ठ नागरीक आयले तांच्या संदर्भात
जो क्रायम फ्रॉड कशें जाता ह्या संदर्भात तेमी सगळें सांगलें आसा आनी क्रायम फ्रॉड जाल्यार कितें करपाचें ह्या विशयाचेर तो उलयल्लो आसा आनी समज जर कितें जालें जाल्यार आमकां रोखडें तुमी फोन करून सांगात अशें आसा आनी 1930 जर तुमचे क्रायम पयशे गेले जाल्यार 1930 तुमी क्लेम करात ऑटोमॅटिकली पयशे थंयच्या ते स्टॉप जातले आनी जे तुमकां परत पयशे मेळोवपा खातीर इन्वेस्टिगेशन करून ते रिटर्न हाडपाक मेळटले अशें तेमी सांगलेलें आसा आनी सायबर क्रायम संदर्भात ज्यो घडणुको आज मोठ्या प्रमाणात वाडलेल्यो आसा सायबर क्रायमान अनेकाची फसवणूक जाल्ली आसा कित्येक आपूण बँक मॅनेजर म्हणून उलयता आनी खंयची अशें म्हणून उलयता आनी जो OTP येयला तो आमकां सांग अशें म्हणटा आनी जे सायबर ज्येश्ठ नागरिकांचे जे पयशे जे आसा जावं खंयच्या कोणाच्या नागरिकांचे पयशे आसा ते वांगडा फस्त करता त्या संदर्भात आमी आपूण कशें जागृत रावप हे विशयी तेणी जागृतकाय केल्ली आसा गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.